नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. फटीच्या फॉरेन्सिक अहवाल आणि एआय व्हिडिओच्या प्रकरणात पंजाबचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांचे अडचणीत वाड. प्रकरणात जाल्ल्या 2 जाणांक अटक. सिद्धार्थ विहार ट्रस्टाच्या नावान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि तांचो पूत प्रियांक खरगे हांणी कर्नाटकात जमीन लुटपाचो केला यत्न. वाद निवारण करपाच्या हेतान जनसाथी कार्यशाळेचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उक्तावण. धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीत आस्पावपाची मागणी करपी शिष्टमंडळान घेतली मुखेलमंत्र्यांची भेट. 2003 वर्सा सावन सुरू आसा मागणी. पुराय गोंयभर मनयले सांजावाचे फेस्त उमेदीन. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी जाले वांटेकार. आता पळोवया खबरो विस्तारान. पंजाबचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांच्या आड गुरुग्राम पुलिसांनी कारवाय करपाचें थारायलां. फॉरेन्सिक अहवालांत तांचेर उजवाडायिल्लो व्हिडिओ हो एआयन तयार करून आशिल्लो अशें म्हळां. फटीचो फॉरेन्सिक अहवाल तयार करपाच्या आरोपांत 2 जाणांक अटक केल्यात. अटक केल्ल्यांची नांवां अरुण महेंद्र आनी अंकीत अशीं आसात. कागाळदारान फटीचो फॉरेन्सिक अहवाल आनी उजवाडायिल्लो व्हिडिओ एआयन तयार केला अशें सांगपा खातीर दबाव घातलो अशें तांणी म्हळां. भगवंत मान हांणी केल्लो गुन्यांव माफ करपा सारको ना अशें भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे मनजिंदर सिंग सिरसा हांणी म्हळें. पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है. कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता. भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है. इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा. जांकां अटक केल्या तांची चौकशी सुरू आसा अशें गुरुग्राम पुलीस अधिकाऱ्यांनी सांगलां. में अंकित नाम का बंदा है. अंकित जो कि एनआईए में साइबर एक्सपर्ट है. ये एड होक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है. देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं. बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं. गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से किया है. अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है. अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी. बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज आएगी, सामने रिवील होगी तो उस पे भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी. कर्नाटकांत एका संस्थेच्या माध्यमांतल्यान जमीन लुटपाचो यत्न काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि तांचो चलो प्रियांक खरगे हांणी केला असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे प्रदीप भंडारी हांणी केला. सिद्धार्थ विहारा ट्रस्टाच्या नांवान जमीन लुटपाचो यत्न जाला, जातूंत मल्लिकार्जुन खरगे आणि तांचो पूत तेच प्रमाण कुटुंबातले हेर वांगडी लेगीत संस्थापक मंडळाचेर आसात. मल्लिकार्जुन खरगे ने और प्रियांक खरगे ने जो उस वक्त भी मंत्री थे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए बेंगलोर के पास में 100 करोड़ वर्थ ऑफ लैंड को प्राइवेट अपना खुद के घर का लैंड कन्वर्ट कर दिया. गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 19 एकड़ लैंड जो पब्लिक लैंड था ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से इसको भी प्राइवेट लैंड अपने खुद के घर का लैंड कन्वर्ट कर दिया. और इसमें सीएजी ने फ्लैग भी किया कि ये करना इम्प्रॉपर होगा. उसके बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने ये एक्ट ऑफ करप्शन कमिट किया. द प्राइम एक्यूज्ड ऑफ आवर एलिगेशन इज मिस्टर मल्लिकार्जुन खरगे. सोचिए, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं
वो मल्लिकार्जुन खड़गे गरीब और दलित की भूमि को हड़पते हुए अपने परिवार की भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं। लखनौत कोचिंग सेंटराक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत तरेकवार कोचिंग आस्थापनांची खर चौकशी करची अशे आदेश उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी दिल्यात. ह्या कोचिंग सेंटराचें परीक्षण करपा खातीर अभियान सुरू केलां, जातूंत पुलीस प्रशासनाचे अधिकारी, उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी आनी वीज उपकरणां संरक्षण दळाचे अधिकारी वांटो घेतात. हाचे फुडें असले तरेच्या घडणुकांचेर खर कारवाय जातली आनी कसल्याच तरेच्या सुरक्षे कडेन तडजोड जावची ना अशें अधिकाऱ्यांनी म्हळें. आतां मेरेन 100 परस चड कोचिंग संस्थांचेर सिलिंगाची कारवाय जाल्या. बऱ्याच वाठारांत पार्किंग आशिल्ल्या सुवातांचेर कोचिंग केंद्रां उबारिल्ली दिसून आयली अशी माहिती लेगीत अधिकाऱ्यांनी दिली. ये लखनऊ की घटना को देखते हुए जनपद गोरखपुर में सभी कोचिंग संस्थान, गेमिंग सेंटर और एनिमेशन सेंटर में निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मेनली फोकस हो रहा है कि इसमें एग्जिट क्लियर हो ताकि सारे लोग सबसे पहले इजिली इवैक्यूएट हो जाएं. उसके बाद फायर सिस्टम को चेक किया जा रहा है कि फायर उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं और इसके लिए कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उसको अतिशीघ्र उसको जो है पूर्ण करें. हॉटेल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटलां हांच्या उजो पालोवपाच्या सुरक्षेचे ऑडिट जातले. ताचे खातीर मुरादाबाद जिल्लो अधिकाऱ्यांनी बसका घेतली आनी नेमाक पाळो दिनाशिल्ल्या आड खर कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात. पहले भी एक बैठक की गई थी आपदा से संबंधित, और आज पुनः इस बैठक को मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, वीसी साहब के द्वारा और सभी विभागों के द्वारा किया गया है, जिसमें विशेष रूप से जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन सभी के साथ बैठक की गई है. और इस बैठक के अंदर फायर और जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सभी के संबंध में बात की गई है. विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसको लेकर के बात की गई है और सबको निर्देशित किया गया है. लखनौच्या उजो लागपाच्या घडणुकेच्या उपरांत उत्तर प्रदेशातले मंत्री ओम प्रकाश राजभर हांणी समाजवादी पक्षाचेर टिका केली. तो 2016 में ही उसका ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था. एका कार्यालयांतल्यान दुसऱ्या कार्यालयांत वचपा खातीरची वेवस्था आता सोपी जातली. दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ 9.9 किलोमीटर लांबायेच्या सेंट्रल विस्ता मेट्रो प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर आयज बसयलो. केंद्रीय राबितो आनी शार मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांचे हाजेरींत ही कार्यावळ जाली. दिल्ली मेट्रोच्या फेज 5A अंतर्गत मेट्रोचो विस्तार जाता. हो विस्तार पुरायपणान भुंयारी आसतलो आनी हातूंत 9 मेट्रो रेल्वे स्थानकां आसतलीं. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां ट्रेन लाइन, मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी. आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर बीच में शिवाजी पार्क स्टेडियम जो है उसका स्टेशन आएगा. ये पूरा लूप बनेगा और इसके अंदर लाखों जो हमारे इस लाइन पर जुड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होने वाला है. घेऊया एक लहानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये?
पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश, सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जनसाथी ह्या कार्यावळी अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यावळीचो शुभारंभ केलो। मुळाव्या पावण्याचेर प्रशासकीय व्यवस्थापन पावोवपा खातीर जागृताय करपा हेतान ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केलें। गोंय सरकार आनी पंचायत संचालनालयाच्या जोडपालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडल्या। येणावळ खातें, उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांनी हातूंत वांटो घेतला। VM साळगांवकर कायदो विद्यालयांत वाद निवारण केंद्राची सुरवात केल्या आनी ह्या कार्यशाळेच्या माध्यमांतल्यान प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांक काम करता आसतना नागरिकांकडेन बरेपणान संवाद सादपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। VM सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ इन्होंने इनिशिएटिव लेके जनसाथी द सेंटर ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आज से शुरू किया है, इनको मैं सबसे पहले गोवा सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डिपार्टमेंट और सालगांवकर लॉ कॉलेज इनके बीच में जो MOU साइन करके जनसाथी स्टार्ट किया है, इन्होंने पंचायत से लेके डिप्टी कलेक्टर तक सभी केसेस पहले फोकस कर देना चाहिए। मैं पब्लिक को भी अनाउंस कर देता हूँ और बाकी इवन दो फॉर द ऑल डिप्टी कलेक्टर, अमलेदार और पंचायत सेक्रेटरी, इनको भी अपील करता हूँ, क्योंकि दोज आर विलिंग फॉर द जनसाथी के पास केसेस लेके जाने के लिए विलिंगनेस है, वो विलिंगनेस है कि उनको भेज देना चाहिए। इससे उनके केसेस जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, सो दैट टाइम विल सेव, मनी विल सेव, एंड इन लॉन्ग टर्म they'll get the happiness index of the state will rise। पूरे इंडिया में एक यूनिक प्रयोग गोवा में किया गया है। ये इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम पूरे भारत देश में जनसाथी सेंटर ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पहला सेंटर जो गोवा में स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं VM सालगांवकर लॉ कॉलेज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको सरकार की तरफ से जो मदद चाहिए तो उनको जनसाथी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम दे देंगे। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पोरन्या गोंयच्या बायपास रस्त्या लागसार सुरू आशिल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयाच्या बांदकामाची पळोवणी केली। ह्या वेळार तांचे वांगडा गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आनी भाजपाचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। कोलवाळच्या बेनाने उद्देग समूहाच्या वाठारांत आयज उजो लागपाची घडणूक घडली। घडणूक थळावेल्यान धुंवर भायर सरतना दिसल्या उपरांत उजो पालोवपी आनी आपतकालीन वेवस्थापनान बेगोबेग कारवाय करत उजो नियंत्रणांत हाडलो। अजून मेरेन कसलेच तरेची जिवीत वा वित्त हानी जाल्ल्याची खबर ना। उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून मेरेन समजूंक ना। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग कारवाय करून उजो नियंत्रणांत हाडला। हे स्क्रॅप कशें आहा हांगाच ना, हे कोटणीच्या वळागडे तेवटेन सुद्दां आहा, ते पळोवंक शकता तुमी। हायवेकूच थंयसर गाडयांचे आनी कितें करता सगळे थंयसरूच चल्लेले आहा। मेन पळोवपाक गेल्यार सोदून गेलो जाल्यार 76 मेरेन मेळटले। आनी केसी म्हाका दिसता सद्या DOPन चालू आहा, तेजेरूय म्हाका पळोवचें पडटलें कितले मेरेन तेंचे चालू आहा तेजेर। कित्याक गेले ते सरपंच आसलो तो दशरथ बिचोलकर, तेणी एक्शन घेतली, मागीर नितीन कांदोळकरानूय घेतली। आतां म्हाका पळोवंक जाय हेंचेर कितें आहा आनी तेंचे कडक कारवाय करतलो, फायन कितें आहा ती मारतलो आनी बेगीतल्या बेगीन हांगा तांकां कितें आहा तें काडूंक लावपाची गरज आहा। हांगासर दवरून ते अर्थ ना, परत उदो पेटलो जाल्यार परत ते भानगडी जातले। पेट्रोलियम आनी सैमीक गॅस तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी आयज गोंय भेटेर आसात। पर्यटन सचिव संदीप जॅकिस IAS हांणी तांकां येवकार दिला। ह्या वेळार तांच्या सांगाताक आमदार केदार नाईक, पर्यटन खात्याचे संचालक कुलदीप आरुलकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार तांणी पर्वरीच्या टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाक भेट दिली। तेच प्रमाण तरेकवार पर्यटन प्रकल्पांची पळोवणी लेगीत केली। पारंपारीक बँड, डीजेचो सांगात आनी उटांगराच्या पावसाच्या हाजेरेंत क्रिस्तांव भावांनी सांजावाची परब आयज उमेदीन मनयली। संत जॉन बाप्तिस्ता म्हळ्यारच जुआंव बाप्तिस्त हाचो जल्मदीस सांजाव म्हूण मनयतात।
कांय वाठारांनी पावस नासून परब मनोवपाची खोस उणी जावची न्हय म्हूण कृत्रीम पावसाची तयारी लेगीत केल्ली. सांजावां खातीर लोक तकलेचेर काट्याचो मुकुट, गळ्यांत घुमट आनी फुलांच्यो माळो, हातांत पिराडो घेवन फेस्त मनयतात. वांगडाच तळयेनी वा बांयत उडयो मारतात. ह्या दीस मावड्या जावयांक व्हड मान मेळटा. शिवोले आयोजीत केल्ल्या सांजाव फेस्ताचे कार्यावळींत केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी लेगीत हजर आशिल्ले. तांणी गोंयकारांच्या सांजाव फेस्ताची उमेद अणभवली. ह्या वाठारांत आशिल्ल्या सामाजीक एकचाराचो अणभव आपूण घेता अशें मंत्री सुरेश गोपी हांणी कार्यावळींत संबोधीत करतना सांगलें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. Standing here today, seeing the colors, the smiles and the energy around me, I can say that Sao Jiao is something to be felt, not merely described or carried for messages to other parts of the country and the world. They should all come down to Goa and experience this high-running, inflammable spirit. There is something very beautiful in this atmosphere. The heritage of Sao Jiao is not only being remembered today, it is living beautifully before my eyes. This is not just a celebration, this is Goa coming alive. Goa is not only welcoming the monsoon today, Goa is celebrating life, culture and togetherness. धनगर समाजाचो अनुसूचित जमातीत आस्पाव करपा खातीर मागणी करपी धनगर समाजाच्या मंडळान आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. ह्या शिष्टमंडळाचें मुखेलपण आदले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकर हांणी केलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आदिवासी वेव्हार मंत्रालया कडेन भासाभास करून विशय मुखार व्हरपाचें उतर दिलां. तेच प्रमाण घरमंत्री अमित शाह हांचे कडेन बसका करून फुडल्या 2 म्हयन्यांत हाचेर सकारात्मक निर्णय अपेक्षीत आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला अशी माहिती आदले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकर हांणी दिली. ह्याच आदाराचेर आमी आमच्या त्या 12 तालुक्याचे कमिटी त्या भागाचे आमदार मंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे, 2-4 दीस मेळत आसात सगळे मेळत. आनी आयज आमी मुख्यमंत्री मेळपा येयल्ले हेच रिक्वेस्ट करपाक की तुमी एक इनिशिएटीव घेतलाच, लेटर बरयल्ले आसा ते जालेच, पूण जाता तितले बेगीन 1-2 म्हयन्या भितर हो इशू जो आसा रिजॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो धनगर समाजाक अशा पद्दतीन रिक्वेस्ट आमकां केल्ले आसा. ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत रिवायज करपाची गरज आसा. लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां. जे आमी तेजे उपरांत आरजे येता म्हणजे होम मिनिस्टरच्या अंडर येता. होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें आनी ताका सविस्तर सांगचें की गोंयांत धनगर समाज कितलो आसा, तेंचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा. 2003 वर्स सावन धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळोवपा खातीर सातत्यान यत्न सुरू आसात अशें कवळेकर हांणी मुखार सांगलें. जेन्ना 2003 ते आज 26 पूण तेच्या पयलीं सुद्दां 67 साकून आमच्या धनगरांची मागणी जी आसा तशी आसा. पूण गाकू वेद जाले उपरांत गाकू वेदांतलें ध जें उरलां तें 2003 उरलां आनी 2003 ते 2026 आमी जे क्वेरीज काडटा तेजे आमी स्ट्रगल करीत आसा, ती क्वेरीचें निवारण करीत आसात. आनी आयज एक बरी गजाल कशी की आरजीआय ज्यो क्वेरीज आज पर्यंत काडी, आज आमी आरजीआयची क्वेरीज सगळी फुलफील केल्ली आसा. आज आमची क्वेरीज बाकी उरली ना, सगळ्यो तुटी काडलेल्यो. लास्ट एक गवळी धनगर म्हणून जे आमकां नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें ते लास्ट क्वेरीज ती सुद्दां आमी काडल्या, कांयच उरली ना. इतलें आसून सुद्दां जर आमी रिजेक्ट जावप हे आमकां शॉक आसलो. आनी समाज बांदव शॉक गेली 23 वर्सां आमी रावतात, आज फाल्यां केन्ना जातलें आनी जावपा सोडून जे उलटें आमकां न्यूज आयकपा येयलो तो खरोच शॉक आसलो. पूण आयज परत देवाच्या कृपेक म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आज आनीक फावटी परत आशेचे किरण आमकां दिश्टी पडटा. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यालयात आयज श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दीस पाळ्ळो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, सर्वानंद भगत, आदले पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची याद एक देशभक्त, त्यागी आनी भारताच्या एकचारा खातीर वावुरपी देशभक्त म्हूण आमी करतात अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. वेच्या वेळी त्याच्या अरेस्ट झाला
शेवटचे आंदोलन जे झाले ते 2013तले म्हणजे तिरंगा लहराव लाल चौक हे जे कलकत्तातल्यान सुरू जाल्लें तिरंगा लहराव मार्च जम्मू काश्मीरात 2013तले आणि ताज्या उपरांत आमच्या सरकारान 2013तले इतक्याच खातीर सांगता की 2013तल्या ह्या आंदोलनात हांव स्वता प्रेजेंट आशिल्लो. असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे देशभरातले कार्यकर्ते हे जम्मू काश्मीरातल्या राज्यात अरेस्ट जाल्ले आणि ताज्या उपरांत हे शेवटचें आंदोलन जाल्या उपरांत जे बऱ्याचशा भारतीयांक खबर ना 2018 पर्यंत सुद्धा त्या राज्यात 2 झेंडे लागताले, 2 संविधानां चलतालीं म्हणटात अशें आनी त्या खातीर अखंड भारताचें स्वप्न आनी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचें स्वप्न साकार कोणी केलें आसा जाल्यार ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी आनी आमचे अमित भाई शाह हांच्यांनी तें स्वप्न साकार केलें. आमच्या खातीर कार्यकर्ते म्हणून अभिमानाची गजाल आसा. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ. मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा. भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात. योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात. स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. पद्म पुरस्कार म्हळ्यार देशांतल्या असाधारण कलेक, प्रतिभेक आनी समर्पीत भावनेक दिल्लो मान. राष्ट्रपती भवनात मंगळार दीस पद्म पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याचें आयोजन जालें. जातूंत कला, समाजसेवा, खेळ, चिकित्सा, लोकसेवा, चित्रपट सारकेल्या क्षेत्रांत नामना मेळयिल्ल्या फामाद आशिल्ल्या आनी फामाद नाशिल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान जालो. पळोवया हो खास नियाळ. राष्ट्रपती भवनाचो इतिहासीक गणतंत्र मंडप एका गौरवशाली सुवाळ्याचो साक्षीदार आयज थारलो. ह्या मंडपांत भारताच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानात आस्पाव जाल्लो पद्म पुरस्कार सुवाळो आयोजीत केल्लो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सुमार 66 लोकांक पद्म पुरस्कार दिवन आयज सन्मानीत केले. ह्या भव्य सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा हांचे सयत बरेच केंद्रीय मंत्री लेगीत उपस्थित आशिल्ले. पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री ह्या तिनूय श्रेणीत दिवपी हे पुरस्कार अशा व्यक्तिमत्वांक समर्पित केल्या. पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री ह्या तिनूय श्रेणीत दिवपी हे पुरस्कार अशा महान व्यक्तिमत्वांक समर्पित केल्यात, ज्या लोकांनी आपले कर्म, प्रतिभा आणि समर्पणान समाज आणि राष्ट्र निर्माणात खाशेलें योगदान दिलां.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बिरेस्तार दीस दोगा जाणांक पद्मविभूषण पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले, जाल्यार 7 पद्मभूषण पुरस्कार तांणी भेटयले. तशेंच 57 जणांक पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांणी भोवमानीत केले. राष्ट्रपती भवनात आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत नामनेचे वरिश्ठ पत्रकार पी. नारायणन हांकां पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान केला. तशेंच न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त के.टी. थॉमस हांकां तांच्या भरीव योगदाना खातीर पद्मविभूषण पुरस्कारान सन्मानीत केले. पद्मभूषण पुरस्कारान सन्मानीत केल्ल्या लोकां मदीं नामनेचो टेनिस खेळगडो विजय अमृतराज हाचो लेगीत आस्पाव आसा. जाल्यार नामनेचे समाजसेवक SKM मल्ल्यानंदन हांकां लेगीत राष्ट्रपतींनी पद्मभूषण दिवन तांचो भोवमान केलो. मल्याळम इराण आणि अमेरिके मजबूत जाल्ल्या समजिकायेच्या कबलाती उपरांत 11 भारतीय बोटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजांतल्यान मुखार सरल्यात. ह्या 11 मदल्यो 3 बोटी ऑयल टँकर आसात, जातूंत 2,85,000 मॅट्रिक टन क्रूड ऑयल घेवन भारताचे वटेन येवपाक लागल्यात. उरिल्ल्या बोटी मदीं एक बोट विदेशी बावटो लायिल्ली LPG टँकर, एक विदेशी क्रूड ऑयल टँकर आनी एक विदेशी बल्क कॅरियर आस्पावता, जातूंत एक सारे व्हांवोवपी बोटीचो आस्पाव आसा, अशी माहिती विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी दिली. We have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that the traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 285,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer. इथेनॉल संबंधी सामाजीक माध्यमाचेर येवपी खबरो फुटीच्यो आसात अशें भारत सरकारान स्पश्ट केलां. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल वैज्ञानीक स्वरुपांत प्रमाणीत आसा आनी सरकारा वरवीं हाचेर बारकायेन नदर दवरल्या अशें सरकारान स्पश्ट केलां. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल गाडयां खातीर सुरक्षीत आसा. ह्या विशयाचेर येवपी म्हायती ही पोरन्या चलचित्रांचें चुकीच्या पद्दतीन मिश्रण करून सादरीकरण करता, जातूंतल्यान जनतेक भ्रमीत करपाचो उद्देश आसा अशें सरकारान म्हळें. पोर्तुगालच्या क्रिस्तियानो रोनाल्डो सुरू आशिल्ल्या संवसारीक फुटबॉल सर्तींत परत एक फावट आपली जादू दाखयल्या. तांच्या खेळाच्या प्रभावान पोर्तुगालाक जैत मेळोवन दिलें. पोर्तुगालान उझबेकिस्तानाच्या आड 5 गोल केले, जातूंत रोनाल्डोचे 2 गोल आशिल्ले. रोनाल्डो संवसारीक करंडक फुटबॉल सर्तींत गोल करपी सगळ्यांत चड पिरायेचो दुसरो खेळगडो थारला. 41 वर्सां पिरायेचेर तांणी हें काम करून दाखयलां. आतां मेरेन संवसारीक करंड फुटबॉल सर्तींत रोनाल्डोन 10 गोल केल्यात. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. फटीच्या फॉरेन्सिक अहवाल आनी AI व्हिडिओच्या प्रकरणात पंजाबचे मुखेलमंत्री भगवंत मान हांचे अडचणीत वाड. प्रकरणात जाल्या 2 जाणांक अटक. सिद्धार्थ विहार ट्रस्टाच्या नांवान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आनी तांचो पूत प्रियांक खरगे हांणी कर्नाटकात जमीन लुटपाचो केला यत्न. वाद करपाच्या हेतान जनसाथी कार्यशाळेचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण. धनगर समाजाक अनुसूचित जमातींत आस्पावपाची मागणी करपी शिष्टमंडळान घेतली मुखेलमंत्र्यांची भेट. 2003 वर्सा सावन सुरू आसा मागणी. आनी पुराय गोंयभर मनयलें सांजावाचें फेस्त उमेदीन. केंद्र मंत्री सुरेश गोपी जाले वांटेकार.
इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.